एप्रिल 2025 चीफ टाउन प्लॅनर राजेश नायकाक सस्पेंड केल्लो। 2 एक्सटेन्शनां घेतल्या उपरांत ताच्या निमण्या वर्किंग दिसा विजिलन्स डिपार्टमेंटान खात्यांतर्गत चौकशी करपाचे फाटभुंयेर ताका सस्पेंड केल्लो। आता विजिलन्स खात्यान ताका निर्दोष घोषित केला। म्हाका खूप खुशी जाली कित्याक तो म्हाज्या वांगडा खूब वर्सां काम केला, बरो ऑफिसर आनी एकदम क्लीन ऑफिसर। आनी म्हाका खूब खुशी जाली की मुख्यमंत्री आयज डिपार्टमेंट विजिलन्सांतल्यान ते सस्पेन्शन ऑर्डर विड्रॉ केल्या। आमी बी विनंती केल्ली की ते विड्रॉ करपाक जाय कित्याक ते कोर्टान बी हॅज गिवन हिम अ क्लीन चीट। So I am really very happy that Honorable Chief Minister has withdrawn the suspension, and it was necessary for it to be withdrawn long time back, but I am grateful to the Chief Minister for having done it. He is a fine gentleman. I want the people of God to know that Rajesh Naik is one of the cleanest officers, excellent officers, and has done great service to everybody and gone out of his way to help people. कोणीतरी पेटिशन फायल केल्लें पण ताका कोर्टान क्लीन चीट दिल्या की खंयचेच लॉस जावं ना त्याच्या खातीर आमच्या डिपार्टमेंटाक खूब मनाक शांती आनी खुशी जाली की असले बरो ऑफिसर जो आहा तेजे सस्पेन्शन जे आहा ते रिवोक केले। आनी हांव गोंयचे जनतेक सांगूंक सोदता की राजेश नायक हो सगळ्यात बरो ऑफिसर, वन ऑफ द फायनस्ट टाउन प्लॅनिंग ऑफिसर अँड क्लिनस्ट ऑफिसर ऑफ माय डिपार्टमेंट। जाल्यार राजेश नायका आड याचिका घातिल्लो स्वप्नेश शिल्लेकर कितें म्हणटा तें आयकुया। जितलो क्लीन मिनिस्टर आहा तितलो क्लीन तेजो ऑफिसर आसतलोच न्हू। ह्याचो अर्थ सद्याक कितें जाल्लो आहा की चोरी जाल्लेली, चोराक धरलो, चोरा कडल्यान सगळे माल रिकवर केलो म्हटले चोरीच जावना असो हिशोब लायतात पळय सरकार। हो चुकीचो वेव्हार। जर चूक जाल्लेली आसा जाल्यार एक्नॉलेज करपाक जाय आनी पनिशमेंट आसपाक जाय। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी।